कालच्यो आयच्यो खंती दुखी मेळू तुका जिणेत सदा समाधान रस काळजा मोना भिजवून येता कवितेचो पाऊस बिरी बिरी पाऊस बिरी बिरी पाऊस बिरी बिरी पाऊस बिरी बिरी पाऊस सीझन 4 दायची वर्ल्ड टीव्हीच्या सर्व वीक्षकांक प्रणाम आणि बिरी बिरी पावस सीझन 4 हाच्या भुरग्यांच्या विभागांतल्या सेमीफायनलांतल्या 3rd एपिसोडाक तुमकां आमी स्वागत म्हणटा. कितेंच अपेक्षा नासतना आमच्या संगाता येवच्यो गजाली म्हळ्यार दोनूच काही. एक आमची सावळी, दुसरें आमी आपणायिल्लें साहित्य आनी जाणवाय. ह्या जाणवायेक साहित्य, कविता, लेखना गरज आणि ही एक मानची आमी आमच्या भुरग्यांक करून दिवची साहित्य तेवशी तांची वोड सोडोवच्या. येदोळूच तुमी तांची तालेंतां 2 सेमीफायनल राउंडांनी पळयल्यांत आणि आज तुमी आतुरायेन राखून रावजय कित्याक आयच्या एपिसोडांत भुरग्यांच्या विभागांतल्या फायनलिस्टांची नांवां आमी तुमकां सांगतल्या. पयल्यान पयलें आमच्या वरयणारांक आमी येवकार मागता. कवी मेल्विन रॉड्रिगस आनी कवी टायटस नोरोन्ना तुमकां स्वागत आणि सर्व वीक्षकांक स्वागत म्हणटा आणि आयचें कार्य सुरवात. बिरी बिरी पाऊस बिरी बिरी पाऊस बिरी बिरी पाऊस प्रकृतींत असच्या जायत्या विस्मितांक आमी जायती प्राधान्यता दिता, इम्पॉर्टन्स दिता. पूण फातोरू खडाप थोडे पटी इल्लें चिल्लर जाता. एका देवळांत एका इगर्जेन तुमी पळयल्यार एक इमाज कितें आसा. चड मार पडुल्लो फातोरू इमाज जावन आल्तारीर 2 गर्भगुडीन 2 ताका पुजा करता. उणें मार पडुल्लो फातोरू त्यात देवळाचो मेटां जावन ताचे वयर गुड्डोनूच वेता. जिणी एकी लिसांव आसा. खडपा विशांत मुखली कविता आणि ही कविता सादर करूंक आमी फुडें आपयता निशेल मोंतेरो. कविताचे नाव विणगी खटपा. कवी सीजस ताकोडे. सूर्याच्या खरकट्या वोताक भाजून आसची, शिरंदरी पावसाक भिजून आसची ती विणगी खटपा. काळाचे रोद घुल्यारी वेळाचे गुमानातल्या परी मोनी जाल्यांत, केप्पी जाल्यांत, कुर्डी जाल्यांत, धोंटी जाल्यांत. लजेची लय नासता, मनसुगेची साय नासता, ती विणगी उरल्यांत. तांचे तकले वयर आमची तकली आपटून उलयल्यारी ती उलयनात, हालयनात. तांचे माथे पोशेल्यारी भुलानात, हसयल्यारी हसानात, गुड्डयल्यारी फुरफुरनात, खटयल्यारी रडानात. पूण पाप ती विणगी खटपा भितरले भितर ती कितली फुमर जातात कोणना, कितली दुका गळयतात कोणना. शिल्पी येवन तांची मासा ससावनू भेसा भेसा करताना, तांचे कुटके कुटके उचलायताना, तांचे नीज रूप बदलिताना तांकां कितले दुखता कोणना. शिल्पी येवन तांची मासा ससावनू भेसा भेसा करताना, तांचे कुटके कुटके उचलायताना, तांचे नीज रूप बदलिताना तांकां कितले दुखता कोणना. हाय विणग्या खटपानो, मुझे मनी, मुझे काळीजी, मुझे कोशे दी तुमच्या परी धरून घट्टीन जायचे, अचल जायचे. तुमच्या परी धरून घट्टीन जायचे, अचल जायचे. कित्याक 4 दिसांच्या या संसारांत हवे तुमच्या परी धैर्यान तकलीफ कोळंजेचे, तकलीफ कोळंजेचे, तकलीफ कोळंजेचे. देव बरे करूं. निशेल खडपा वयर तूं गेलाय खंय पळोवंक म्हणी? वय खंय गेलाय? खंय हांगा खंय कोडयाळ खंय आसा गी? बेलतांगडी खंय गडाय फातोर गी? वय मू कशें दिसता थंय सिनरी आनी पुरा सुबीत दिसता. तुका कोणी उखोल वेल्लें गी तूं चलोन गेल्लें वयर मुसर?
कळलं उकल न्हू तशें जावन बरें आतां तुजें आमचे बरें येणार कितें म्हणटात पळया टायटस निशेल येस सदांचे बरें बारी सोबीत करून प्रस्तुत केली तुवें थँक्यू तूं जें आयकूंकूच आमकां बारी बरें दिसचें तूं म्हाका केद्दाळे व्हड जालें दिसूंकूच नाय पयलीं तुका हांगा हाडटाना कोणी उकरून थंय दवरतलें मागीर तूं उलयतालें आतांय म्हाका कोणी तुका उखलून धरलें बरें दिसता कडपाचेरच उखलून धरलेलें बरें सीजेस एक बरो कवी बरो रायटर आनी सदां वचून सीजेस म्हळ्यार आमच्या मतीन कशें आसता म्हळ्यार भारी हास्यच बरोवचें ताणें आनी कॉमेडीत मनीसूच कॉमीक अशें दिसता पूण उलयताना तो तसोच आसलो पूण सीजेस एक बारी सिरियस मनीस ताचे थॉट्स इल्लो बेजिकली एथिस्ट ह्या क्वालिटीचो मनीस तो आनी ताणें ही कविता बरयल्या कितल्याक दुसऱ्याच नमुन्यान बरयल्या आनी तुवें ती बारी ताच्या इतल्या कवितां 100 कविता आसतानाय तुवें असली एक कविता विंचल्याय ते एक म्हाका बरें लागलें आनी तुका त्या ह्या नमुन्याच्या कविता जावं दी या दुसऱ्या नमुन्याच्या कविता जावं दी तुका दोनूय कविता बऱ्यो करून प्रस्तूत करूंक येतात तुजी विसवणी बरी जाल्या तुवें प्रस्तूत केल्लेंय बरें जालां आनी एका बऱ्या कविकी तुवें विंचलाय म्हाका बारी बरें लागलें सदांचें बरें तुवूय बरें लागताय तुजी कविताय बरी लागता थँक्यू सीजेस आज आमच्या मध्ये ना ही कविता विंचून सीजेसाक तुवें मान केलाय देखून तुका देव बरें करूं म्हणटा सीजेस असो उडास आमकां तवळ हर एका संदर्भांनी आमच्यो कविता आमी सादर करतना येते आसा आनी हास्य कविता म्हणून केदाळे आमी उडास काडटना सीजेसाक सोडूंक आमी जायना दाईजी वर्ल्ड साहित्य कार्यानी तांणी भाग घेतला दाईजी दुबाय ती तांणी वांटो घेतला वय आनी म्हाका दिसता निशेलान भोव अपुर्बायन सुडाळाय आनी म्हळ्यार कांय तुज्या एक आयबू म्हाका एक दोन उच्चार ते हांवें चिंचे तशें चासावन आनी कितें आनी एक शब्द आसलो थंय धारून हे धारून आनी चासावन एक शब्द ताचे उच्चार म्हाका तितले सारके दिसूनात पूण अदरवायज वो अपुर्बायन सुरू तावन अखेर मुसोर कांय चुकी नासता कश्टांची गजाली ही कितें अनुप्रास आनी पुरा कांय नात आनी खंय भोर घालीचे ते सगळें अप टू डेट कांय उलोवंक ना म्हाका हॅट्स ऑफ थँक्यू सर रायट सर हाका आमच्या उत्तर कर्नाटकांत वाराही म्हणलो जागो आसा वय. पा प्रोडक्शन वय. हांव चिंता थंय एक खडपा भितरच तांणी तुमकां हांव ताच्या भितर गेलां काम जाता एकच खडपा भितरच सगळें एकच काडप हा आतां थंय तावन कर्नाटकाच्या वारा ही शिवमोगाच्या डिस्ट्रिक्टान आसा थंय तावन सगळें खडप फूक करून हाडलां ताणी एक 3-4 किलोमिटराचे किसड आनी एका सेकंडाक 80 किलो जड आहेत येवन त्या टर्बायनाक उदक मारता आनी ताच्या भितर एक ऑलमोस्ट अर्दे मुक्काल किलोमिटर आमी चलोवन वचोचे आतां परमिशन ना आमी काम जाता ना आमी मस्त ल्हान हाडल्या इस्का लागूचो वेळ तो त्या दाळ आमी त्या वेळार गेल्ले थंय तें खडप वय खडपाची गजाल आनी कोंकणींत खडप आसात न्हय साहित्य वय ताची एक जन्मशताब्दी जाली बीजेपी मेलविनानांनी ताचें काम मस्त केलें आमी इल्लो तातूंत वांटो आहलो बरें या देव बरें करूं आमच्या माणकुल्याक Biri biri paus, biri biri paus, biri biri paus. एका सुतान सबार फुलां गुंतून एक अपूर्बायचो जलो जाता आनी आज उतरां गुंतून एक अपूर्बायची कविता सादर करूंक हांव फुडें आपयतां रिन्सिया मोंतेरो. कवितेचें नांव आसा सुतू बरयणार वल्ली कॉड्रेस. चिरिल्ल्या समड्याक मोगान बांदिल्ले चामरान पॉलिश केल्लेस ते मोचे जाले. चिरिल्ल्या समड्याक मोगान बांदिल्ले चामरान पॉलिश केल्लेस ते मोचे जाले. कुंटल्या फुलांक दयेन गुंतयले पुजारीन आल्तरार बसयतस फुलां हाड जाले. कुंटल्या फुलांक दयेन गुंतयले पुजारीन आल्तरार बसयतस फुलां हाड जाले. मेनाचे वेंगेंत त्यागान अर्पिले भक्तांच्या उज्याक लासतना ती वाजली. मेनाचे वेंगेंत त्यागान अर्पिले भक्तांच्या उज्याक लासतना ती वाजली. कातरल्या लुकटा
लुगटाक नाजुकायेन शिवयली. मिशीन हातान शिवतस ती मुस्तैकी जाली. कातरिल्ल्या लुगटाक नाजुकायेन शिवयली. मिशीन हातान शिवतस ती मुस्तैकी जाली. ह्या गांवांत ओळख आसची मोचयांची, हारांची, नेसनाची, वातीची, शिवाय सुताची न्ही. ह्या गांवांत ओळख आसची मोच्यांची, हारांची, नेसनाची, वातीची, शिवाय सुताची न्ही. फुटकीर ह्या सुताक लेगून मान आसा, पूण सुताक केदींच मान येना. फुटकीर ह्या सुताक लेगून मान आसा, पूण सुताक केदींच मान येना. पूण सुताक केदींच मान ना. देव बरें करूं. पेन्सिया खंयच्या कारणाक आमी सूत वापरता? वात करूंक, उस्तुरा शिवोंक, वनो शिवोंक आनी फुलां सजेलो करूंक. आनी बलून आमकी आमी वापरता वय, बरे फाटी. वय. ओके. कितली रंगाळ आसात सुतां? टायट आसात? रिन्सिया तितलीन तरंगाळ आसा सुतां. सूत बरें जालें बुता. थँक्यू सर. आमी कळ्यांच्या निबान दोरी आल्तारीक सोडलो म्हणून आसा. कळे सुतां बरींच दोरान बांदताले. आतां ल्हान एक कवळीकर आमी तशें करताले. ही ल्हान कविता आनी ती बरी करून बांदून हाडल्या वाली क्वार्टर्साची कविता न्ही. वय. म्हाका ही कविता सिंपल कविता मनोज, आनी ती बरी करून प्रस्तूत केलात म्हणून सांगयत सोड न्हू. म्हणजे वोट कांय सांगचें म्हणून ना, बिकॉज बारी कॉमन सब्जेक्ट बरी करून प्रस्तूत केला. मेल बी दुसरें कितें चिंतून सांगता पळया. रिन्सिया म्हाका अपुरबाय जाली. तुवें भोव सुंदर करून सादर केली कविता. थँक्यू सर. आनी एक लांब विश येत आसली तुका कविता. तितकेशी मोटवी म्हणून भोगली म्हाका कॉम्पिटिशना खातीर. 1.5 मिनटां तितलीच आसली कोणा, ताच्या चड न्ही. पूण ही कविता जें सांगता कार्य जालें वयज मेलो म्हणटात पळय, जे यशस्वीक खंयच्या एका यशस्वीक मूळ कारण म्हणून आसता, मूळ मनीस म्हणून आसता एक, ताका कोणी मागीर विसरून सोडटात सगळे. यशस्वी कोण वेदीर येता, आतां मनोज वेदीर येता, सगळे पळयतात मनोजान बरें केलें. पूण ताच्या फाटल्यान हांगासर आमचे व्हिडियोग्राफर्स आसात, एडिटर्स आसात, तांकां कोणी म्हळ्यार तांकां कोणी लेखिना. पडद्या पटले सादर. पडद्या फाटले मस्त वावर करचे जायतो लोक आसता, तांकां कोणी लेखिना. ते हांगा सामूक कवी आशेता. बरी ओळ आसा. जशी हाराक म्हळ्यार गाल लँडाक मान आसा, ते हार सगळ्या फुलांक सांगाता आडल्ल्या, सांगाता एकठांय इल्ल्या सुताक मान ना, वावळेक मान ना, दोराक मान ना. अशें कवी सामूक आशेता. तो मान तांकां लाभा जाय म्हणजे एक आशा, खंय सुप्त आशा कवितेक आसा, ती तो व्यक्त करते आसा ही कवितेन. आनी रिन्सियार म्हाका दिसता भोव अपुरबायेन सांगल्या ती सगळी कविता. थँक्यू सर. सगळी एक बरी ओळ म्हाका उडासा कळली की पडद्या फाटल्या साधका विशयान आमी उलयत आसतना फुलांच्या परमळांत संभ्रमच्या जडांच्या पाळां परी. फुलांच्या परमळांत पळय ते पाळां भितरच असतात, पूण ती आसल्यान फुलां परमळ सोबाय आनी तशें जावन. पूण पाळांकी परमळ आसो कोत्ता तुका वचून आनी हांव आमच्या मदें हांव ल्हान भुरगो आसतना आमी फुलां विकतेल्या. आनी आमी फुलां विकता आसतना पाळांय विकतेल्या. पाळां म्हळ्यार सुगंधची पाळां, ताका वळेरू म्हणटले आमी. वळेरू म्हणून एक झाड जाता. झाड म्हळ्यार तें हाचे भशेन कित्याक म्हळ्यार कांटे कांटे भशेन ताची पांचवी पानां धरणीतान पानांत वयर येवची अशी. आनी तें कोंडून काडून ताची पाळां धुवची हाडली आमी आनी सुकोवची हाडली आनी ताका एक विशेश परमळ आसलो. आनी हांगासर हिंदू बायलां ती माथ्याक दवरतली, खोवयतली. आमी ती पेटयेन दवरतले. मेदाळा कर्पूर हे पुराय कांय नासले. आमी पेटयेन वस्तूरां मदें दवरचें परमळा खातीर. वळेरू म्हणून आजकाल म्हाका फाटल्या 40 वर्सांनी वळेरू खंय पळोवंक मेळूना.
हा सांगा तुम्ही सांगा. आमच्या घरांत ती आमी बिद्रा पेंटे येतावन ती पाळां हाडची आनी उस्तरा भितर दवरताल्या ती खंय तावन येताली म्हणून म्हाका गुत्तना दुसरोच परमळ आमगे आनी तोंडाचेर कितल्यागी वर्सां म्हणसर ताचो परमळ वचून नासलो होय. आणि थोड्या कडेन पाळां उदकाक पिवूनच्या उदकाक घालतना ताचो रंग बदलता. केरळांत करतात केरळान करतात सुदारण ते सगळ्या घरांनी दितात आनी ते इल्लेशें उदकाचो कलर येल्लोइश आसता वय हळडू आसता आणि सूत सुवी म्हणटा आसतना जर तर आमी इतल्या मुखार आयल्या आमच्या इवोल्युशन प्रोसेसांत सुवयेचो पात्र मस्त म्हत्वाचो खंय कित्याक वन ऑफ दी अर्लियस्ट इन्वेन्शन्स वॉज दॅट निडल आनी ताजे उपरांत आमी वस्तूर शिवोवंक सुरू केलें आनी थंड वाऱ्यांत आमकां रक्षण दिवंक साध्य जाल्ल्यान मनीस अले संगती उतरोन अडकळे उतरोन नातल्यार हवोत तो इतलो मारक आसलो की मनीस ताकाच मरतलो कितल्याही हजार वर्सां पयलींची गजाल तशें जावन मे बी दॅट ऑल्सो कूड बी द रिजन एक म्हणटा तुमी हाजे विशयान कांय सुवी एक ल्हानशें जावंक पुरो पूण वस्तूर मन जातीचे काले म्हणटा आमी कातनेंगी वय ते सामडे वय सामडे ते शिवोवंक सामडे शिवचे सामड्यानूच आसले बारीक सुता बरी करून ते सामड्याचे करून ताचे कवर करताले तशें देखून आनी मुखल्या रावंडांत सूत लांब आसूंक जाय कविते तशें जावन तुका प्रतिक्रिया आयली सर बरें मागता देव बरें करूं. थँक्यू सर. Biri biri paus, biri biri paus, biri biri paus. आमच्या मुख्य स्पर्धिकाक हांगासर येवकार मागोवंक आमी तयार जाल्या. इंग्लिशांत एक सांगणी आसा थिंग्स आर मेंट टू बी युज्ड पीपल आर मेंट टू बी लव्ड. वस्तू आसचे वापरूंक पूण व्यक्ती आसचे मोग करूंक. पूण आज थोडे फावटी हें उलटा जाता. मनशांक आमी वापारून उडयता वस्तूंक आमच्या संगत आमी दवरता. संबंदाचें व्याख्यान डेफिनेशन कशें बदललां कोणाक कोण आसा म्हणल्या विशयांत मुखली कविता आनी ही कविता सादर करूंक तुमचे फुडें आमी आपयता रुवी लोबो. हांवें सादर करची कवितेचें नांव जावन आसा कोणाक कोणगी. कवी वली क्वाड्रस. बी एक मातयेन किरलालें जड जालें रूख जालें मातयेन मोगान सांगलें म्हज्या सगर्भांत तूं उदेल्लें. जाप दिवन बी म्हणालें तुजें मोल हांवें संवसाराक कळयल्लें. बी एक मातयेन किरलालें जड जालें रूख जालें मातयेन मोगान सांगलें म्हज्या सगर्भांत तूं उदेल्लें. जाप दिवन बी म्हणालें तुजें मोल हांवें संवसाराक कळयल्लें. रुखान वाडोवन जाल्लें रुखान वाडोवन जाल्लें फूल दिलें फळ दिलें. फुलाक रुखान म्हळें तूं म्हज्या सकुडींतलें आयिल्लें. जाप दिवन फूल म्हणालें तुजी जिणी हांवें सार्थक करयल्लें. रुखान वाडोवन जाल्लें फूल दिलें फळ दिलें. फुलाक रुखान म्हळें तूं म्हज्या सकुडींतलें आयिल्लें. जाप दिवन फूल म्हणालें तुजी जिणी हांवें सार्थक करयल्लें. फळ पिकलें देंटांतलें तुटलें मातयेर पडलें मनशान तें विंचलें बाजाराक व्हरून विकलें. गिराकीन तें घेवन खेलें फळाचे बियेक भायर उडयलें. फळ पिकलें देंटांतलें तुटलें मातयेर पडलें मनशान तें विंचलें बाजाराक व्हरून विकलें. गिराकीन तें घेवन खेलें फळाचे बियेक भायर उडयलें. ही नाती ही बंधवां सगळीं वेळा काळांची. ही नाती ही बंधवां सगळीं वेळा काळांची. गरज जाल्लीस वैज मोरतस. मागीर मागीर बियाक माती कोणगी फळाक देंट कोणगी तुका हांव कोणगी कोणाक कोण कोणगी. मागीर बियाक माती कोणगी फळाक देंट कोणगी तुका हांव कोणगी कोणाक कोण कोणगी. देव बरें करूं. काम जालें वैज मेलो सार आसली ही कविताची आनी हांगासर बोवापूर बायन रुबीन सादर केल्लें आसा. मेल्विन सर पयलें आमी तुमची बरोवणी घेता. रुबी येस सर. कितें समजता हे कविते वरवीं तूं? ह्या कवितेंतल्यान आमी समजता की दुसऱ्यांक आमी हेल्प केल्यार तांणी आमकां सोड सोडटात म्हूण. हेल्प केल्यार सोन सोडटात. वय गरज जाल्लीच तांणी आमकां पाटी उडास काडनात आमच्या. उलास काडनात. वय
पूण तुवें तें एक्सपेक्ट ती आशा कित्याक दवरची म्हणल्यार एक सवाल उदेता. हांव एकल्याक हेल्प करता, म्हजे कडेन वस्तू दुडू आसा, म्हजे कडेन हांव एक 1 लाख म्हयन्या जोडटा जाल्यार एक 10,000 एका म्हयन्यान एकल्या दिता. पूण चिंतया, आनी त्या पैकी कोणीय म्हजो उडास दवरना जाल्यार हांवें कित्याक बेजार जाय? हांवें म्हजे कुशेन हांवें दिल्यात. हांवें फाटीं कित्याक आशेवचें? आशेवचें सारकें या नाही? सारकें. आशेचें फाटीं आशेचें हांवें तांचे थँक्यू म्हणून तांणी सांगिचें म्हाका, थँक्यू सर तुवें म्हाका हेल्प केल्यान इतलो. तें तांकां सोडलें. हांवें म्हाका म्हजे कुशे खातीर, म्हजे स्वा कुशे खातीर हांवें तांकां मजत केल्या. आं, पूण कांय थोडे जण देव बरें करूं म्हणून केदाळाक थोडे जाण तक्षण म्हणटा जावं पुरो, कांय थोडे वर्सां गेल्या उपरांत म्हणटा जावं पुरो, कांय थोडे जाण केदाळाय तांचो संगात दिता जावं पुरो वळख दो, आनी कांय थोडे फाटीं दिता जावं पुरो तांच्या नांवान, आनी एकल्याक हेल्प करता जावं की पुरो. वय न्ही? वय. हे आशेवचें, कोण हेल्प करतात आनी फाटीं आशेवचें. आमच्या मनशा सैंबा थोडे पडी दुखता जावं पुरो. मनशा सैंबाक आमी हेल्प केल्ल्यान एक ताणें म्हजो उडास दवरना, उडास दवरूंक वचना ताणें अशें. आतां तुजे मम्मीचो तुवें उडास दवरचेच पडटा, आनी तुका कोण तुज्या टिचरांचो तुवें उडास दवरचेच पडटा. पूण तुवें उडास दवरना टिचरान तुका कांय म्हणनात. काय म्हणटा ते म्हणनात कांय. हे कवितेंत कितें समजता हितून ताच्या भायर? आमी आमचे दुसऱ्यांचे उडास दवरीचे आमकां हेल्प केल्ल्यांचो. उडास दवरीचें म्हणटा हितून. परत्यान परत्यान तें दामून सांगता आमकां हेल्प केलें आमी विसरूंक नजो. पूण ताणें सांगचें स्विकार कोण करता, हेल्प स्विकार कोण करता ताणें उडास दवरचें म्हणलें एक विचार. पूण जो हेल्प करता ताणें तें फाटीं आशेवचें सारकें न्ही म्हणून आनी एक विचार आसूंक पुरो, आसूंक सादी आसा. एक म्हाका हांव केदाळे भोवशें म्हाका दिसता बिरी बिरी पावस दुसऱ्या सिजनांत हांवें एक रवी पंडिताची, रघुनाथ विष्णू पंडिताची कविता ह्याच एका हाचेर वेता. कशें तो बांयक एक कितें म्हणटा, हांव उंडो दिता तूं म्हाका जाय, तूं कुंडो दिता तूं म्हाका जाय, हांव लोणी दिता हांव तुका जाय, तूं कणी दिता तूं म्हाका जाय. न्हय तर जालें बांयक राटो नाका, राट्याक राजू नाका, राजवाक कळसो नाका, कळश्याक उदक नाका, उदकाक जर ना कोणाक कोण नाका, तशें थळाक कोणाक कोण नाका म्हणून. एक म्हळ्यार आमी कितें दिता तें जाल्यार मात तूं म्हजो दिलें जाल्यार. वय कितें गिव एंड टेक म्हणटा आमी, तशें ही कविताय तशीच सांगता, कोणाक कोण लास्टाक अशें म्हणटा. तुवें अपुर्बायेन कविता सादर केल्याय. कांय थोडे कडेन प्रोनाउन्सिएशन्स म्हळ्यार प्रोनाउन्सिएशन म्हण ना, हांगा जंय बरयलां संवसाराक कळयिल्लें आनी कळयिल्लें हातूंत फरक आसा. कळयिल्लें प्रेझेंट टेन्स, कळयिल्लें पास्ट टेन्स जाता. करयिल्लें आनी करयिल्लें हातूंत फरक आसा. हातूंत करयिल्लें, कळयिल्लें, उडयलें अशें आसा. तुवें मातशें तें चेंज केलाय, अर्थ इल्लोसो बदलता तुवें तशें. अदरवायज फॅन्टास्टीक, बरें जालां. थँक्यू. या टायटस नो एक्सपेक्टेशन्स नो डिसअपॉइंटमेंट म्हणटात. अपेक्षा नासल्यार बेजाराची गजाल ना म्हण. अपेक्षा दवरची मनशाचो एक स्वाभावीक गुण. हाचे मदें बॅलन्स कशें करियेत, ताचे उपरांत आमी वरवणें कशें येता. सत्य सांगचें जाल्यार मनशाच्या बेजीक नेचरांत स्वभावांत कशें आसा म्हळ्यार उपकार करची गजाल आसात आसा. बट उपकार केल्या उपरांत ताचे तावन एक मिनिमम देव बरें करूं एक आशेवचें आसतात. ते दोनी भायरी स्वताच्यो संगती. पूण उपकार करचें आसल्या बरी फाटीं कांय आशा नासतना रावचें आसा पळय, ताचें समाधान भारी व्हडलें. तें सुलाभाची गजाल न्ही, भारी उण्या जाणांक तें साध्य जाता. त्या उण्या जाणां पैकी आमी तांतले जायचे म्हणून एक आशा तितलेच. नेकी कर दर्या में फेक म्हणून एक बरें आसा. तें म्हळ्यार कशें मागीर फाटीं मेळचें आसलें तुज्या हात वासा जाल्यार मेळटा तशें. ओके, कविते विशयान सांगचें. कवितेच्या विशयांत बरेंखान मेलविनान सांगलें. पूण म्हाका थोडे कडेन ताचें लिंग रूख जालें, रूख वाडलें अशें म्हणटा. रूख वाडलो जायचें, जड जालें जायचें अशें तें तशेंच आसा की आसलें बरें सांगलें की तुवें वाल्ली क्वॉड्रसान तशें बरयता ना रुखान वाडोवन जाल्लें जालें दुसरें तेंच म्हळ्यार थंय फरक शिकायचे पडटा. ते फरक जाल्ले. पूण म्हाका रवीन सांगतना कशें जालें म्हळ्यार
खंय गे ताणें लिंग सोडून गेल्ल्या बरें दिसलो म्हाका कशें सांगाचें आसलें सडा जावन ताणें स्त्रीलिंगानूच गेलां तें सुमार कडेन तें पुल्लिंग आसलें बरें जालें बिकॉज ताणें चूक केल्या की सांगताना हांवें ना कविता सारकी आसा हांगासर कवितेंत चुकी पूण ना ताणें तर. इल्लेशें बदललां म्हणल्यार बरें दिसता तें ती एक भाशेची गजाल इल्लेशें कोंका सारव वयता अदरवायज तुजें प्रेजेंटेशन मस्त बरें लागलें बरें ही आसली आमच्या वरायणारांची अभिप्राय. रुबी तुका मुखार सर बरें मागता. थँक्यू. थँक्यू. Biri biri paus, biri biri paus, biri biri paus. बरें तर वीक्षकांनो, कितलेगी पिडेंक एक वकात म्हळ्यार मौन व्रता म्हण आसा. हप्तोभर म्हयन्याभर उलोवंकच ना तेंच पीड आगूण करता म्हणून. पण आतां परिस्थिती कितें जालें आमच्या गांवांनी आमच्या देशान म्हळ्यार जोगतीं कारणां आसुनी कोणी उलयना आनी कित्याक उलयल्यार कितें जाता आमचें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याक कशें जाता म्हणली भिरांत मस्त जाणांच्या मतींत आसा. ह्या गजाली विशांत शब्दांनी कशी क्रांती उठोवची म्हणल्या विशांतली मोकळी कविता सादर करूंक आमी ताका ऑडिशनाक आंजाळ भुरगे म्हणा पयल्लें आनी आज ते आमच्या संगत हजर आसा ऑरिल इवा लोबो तुमच्या मुखार. कवितेचे नाव आसा न्हीद भोंगोवचो आवाज. कवी अँड्रू एल डिकुन्ना. पयलें तो आवाज तुका हलयता मागीर तो तुजे भितर सरता आनी तुका सवखास आपणायता. पयलें तो आवाज तुका हलयता मागीर तो तुजे भितर सरता आनी तुका सवखास आपणायता. तुवें ताजे संगीस खावचें, ताजे संगीस शांत न्हिदचें, ताजे संगीस सुखान धलचें. तुका हलवून बेश्टेलेले ते सगळे विसरून, तुका हलवून बेश्टेलेले ते सगळे विसरून. तुज्या शिरांक कांपिल्लो आवाज आतां तुज्या हाडांनी जिरला. तुज्या शिरांक कांपिल्लो आवाज आतां तुज्या हाडांनी जिरला. अकमान सन्मानांत बदलता वोग्यापणाची दुसरी खात मांडता धरून आनी धाट. वोग्यापणाची दुसरी खात मांडता धरून आनी धाट. पूण वेळ उतरूंक ना, पूण वेळ उतरूंक ना ती निष्ठुर खात वोण खडूंक थाळो उबा नांवां सांगूंक. अपराध व्हड अपराध भो व्हड अपराध. उसान सांग अक्रमी नांवां मेजा पोंदल्यान लोकाटो घेवच्या भ्रश्टाचारींची. तुजे हात निथळ आसूं, तुजे हात निथळ आसूं. सळयेक फसूंक पास मनच्या अत्याचारींची. तुजे मन निथळ आसूं, तुजे मन निथळ आसूं. शेतकाराच्या काळजाक घास मारच्या राकसांची. तुजे काळीज निथळ आसूं, तुजे काळीज निथळ आसूं. हाडांक उजो पेडटना, हाडांक उजो पेडटना तुजी भोबाट बळवून तुतार कानांच्यो वणती फुटोवन दी. वोग्यापणाची मुकडी फडोवन दी. उठोवन दी एक भळवंत क्रांती घावांची न्हीद भोंगोवन दी अशांती. उठोवन दी एक भळवंत क्रांती घावांची न्हीद भोंगोवन दी अशांती. तुज्या तळ्यांत उठिल्लीं अत्म्याची लारां वयरून साय पावन कामच्या ध्वजाक दैर फुंकून हलयतना. तुज्या तळ्यांत उठिल्लीं अत्म्याची लारां वयरून साय पावन कामच्या ध्वजाक दैर फुंकून हलयतना. त्या वाऱ्यांत वयर उखल तुजो हात भरमंदी करो वंदन त्रिवर्ण मानक. भरमंदी करो वंदन त्रिवर्ण मानक. ध्वजांतले 3 रंग सांगता एक श्वास घेतना. ध्वजांतले 3 रंग सांगता एक श्वास घेतना. तुज्या काळजाची उडी देशाच्या थाळा संगी जोडताना. सर्व बॉल एकठांय कर आतां सांग. सर्व बॉल एकठांय कर आतां सांग. जय हिंद, जय हिंद. देव बरें करूं. ऑरल भोव हापुरबायचें सादरपण हांगा तावनूच तुवें क्रांती सुरू केल्ले बरी आमकां भोगलें. टायटस सर आमी तुमचे लागीं विचारता. म्हाका एक गडीत थोडा आसा कळिल्लें. सो आमी 1975 ताका एमर्जन्सी टायम म्हणटा आनी तुर्तू परिस्थिती आसतना कोण सरकारा विरोध आवाज कोणें उठयलो तांकां देशभक्त म्हणलो
एक बिल्लो दिलो आणि सगळी अजूनही तांकां उडास करतात जयप्रकाश नारायण आणि तसले व्यक्ती. पण आईच्या परिगतेंत कोण सरकारा विरोध लेजिटिमेट सवाल विचारता ताका दिवचो बिल्लोसो दुसरो. ही एक बदलावण कशी तुम्ही पळयतात वरून एक वेच्या पयलीं? असली एक बदलावण जाता म्हणून कोणी चिंतून नातली. अन्याय विरोध ताळ उठयल्यार देशभक्त असल्या कडेन वचोन आज अन्यायाच्या विरोध ताळ उठयल्यार ते देश भ्रश्ट म्हणल्या त्याला एक परिस्थिती उभी जाल्या. ताका दुसरी कारण आसात. ती कारणांय उक्त्यान सांगूंक जायनातल्या परिस्थितींत आमी आसा आज. तितले भियाची गजाल आसा. मागीर हय ताच्या विशयांत ताणें बारीक कश्टाची कविता विसल्या आनी तितली बरी करून बाय हार्ट करून तितलेच बरी करून प्रस्तुत केल्या. पण तांतली एक दोन उणीपणां सांगचें जाल्यार एक चूर पळय त्या कवितेक तो एक आवाज आनी तो एक तो स्ट्रेस ताची गरज जाल्ली. पूण आनी तितकेशे आवाज उण आसलो जाल्यार बरें आसलें म्हणून म्हाका दिसता. पूण ह्या कवितेक तो एक आवाज आनी तो एक भर गरज आसा म्हणली गजाली तितली तो सत. मागीर कविता प्रस्तुत केल्ली रीत जावं दी ताणें विंचलोलो तो सब्जेक्ट आनी मागीर तितली लांबायची कविता तितल्या कश्टांची तितले शब्द पुराय तितले सोबीत करून बाय हार्ट केल्ल्या विशयांत आय एम रियली हॅपी. मस्त बरें केलां. थँक्यू सर. ऑरेल येस सर. तुजे प्रयत्न जे आसा ते शाबास म्हणचे तसले आसा. ही कविता सादर करूंक हो रायटर सरान सांगिल्लें बरें तितलें सलीस न्हय. कश्टांची कविता तुवें मिसल्या एक. आनी एक म्हाका सांगूंक जाय आसलें हांगासर हातूंत एका कडेन दोन आवाज आसात. दोन आवाज एक पळय मेजा पंदल्यान लोकाटो घेवच्या भ्रश्टाचारीची म्हूण एक आवाज सांगता आनी एक ताळो सांगता त्या दाळा आनी कडच्यान आनी एक ताळो सांगता तुजे ना तुजे हात नितळ आसूं. म्हळ्यार मेजा पंदल्यान लोकाटो घेवच्या भ्रश्टाचारीची तुजे हात नितळ आसूं. चलयेक फसोवंक फास म्हणच्या अत्याचारीची तुझे मन नितळ आसूं. तशें हेजें हाडलें तें. म्हळ्यार दोन वेगळे वेगळे ताळे ते एका कडेन. तूं सारको जा. तूं बोबो घालतना तुवेंय तशेंच केलां जाल्यार तुवें सांगूंक तुका अधिकार ना. खंयचेंय सांगूंक तुका अधिकार ना. तशें जायचें आसलें. तशें जायचें आसलें. ती म्हळ्यार हांगासर स्वर भेदाक बरो अवकाश आशिल्लो तो येवना तुजे तातूंत. बाय हार्ट केलां सगळे आवाज ते पुरा एकाच रितीन गेला तूं. हाका स्वर भेदाक मस्त चान्स आहले कवितेंत. पूण ही समजूंक तितलें सलीस येना. एकच फावटी येना तें. अभ्यास करचें पडटा. सडीत अभ्यास करचें पडटा. हो न्हीद भंगूस आवाज एका रातीची न्हीद न्हय हांगासर. हांगा वर्सां गटल्यान न्हीद भंगल ही आसा पळय. तुका न्हीद नासतना गेल्या आनी ती न्हीदी तुका हो आवाज तुका उठयता. धरून उठयचे जाल्लो आवाज जायचे हांगासर हे कवितेंत. एका रातीची न्हीद न्हय ती. कळ्ळें न्ही? येस सर. कितलें समजलें तूं ही कवितेंत? हे कवितेंत फस्ट दोन पॅरा आमकां सांगतात की फस्ट आमकां प्रॉब्लेम एक पटी आमकां एकच पटी भिरांत भोगता. मागीर आमी इल्ल्या वेळ जाल्या उपरांत आमी तांचे टू एडजस्ट जाता. करेक्ट. मागीर भ्रश्टाचारींचे आनी परत ते आमकां सांगता की थोडे पटी गव्हर्मेंटांनी तांणी काले काम करतना तांणी टॅक्सार ऑलरेडी पे केला पूण आनी किसड विचारतात तशें. पंदल्यान मेजा पंदल्यान हय न्ही? वय तशें तुवें ताळो उठोवंक जाय. पूण उठयतना तूं पयलें तुवें सारकें आसूंक जाय. तुवें पयलें मेजा पंदल्यान तुवें दिलें जाल्यार तुवें कितें सांगीत तुका सांगूंक अधिकार ना. ते सांगतले ह्या मनशाक की ताची ती तांक आसचें पडटा. तें हांगासर बोवा पुरबायन एंड्रू डिकोनान सांगल्या. आनी ही तितली सलिसायेची कविता न्हय सांगूंक प्रेजेंटेशनाक. पूण तुवें एक आवाज उठयलाय हांगासर. आवाज हांगा जो उठोवंक जाय आशिल्लो तो उठयलाय आनी की बरो करून उठयत आशिल्लो. पूण तुजे प्राय ते तुवें सांगलाय तुजें साधन केलाय. हॅट्स ऑफ टू यू. बरें. थँक्यू सर. या बरें ऑरेल. प्रयत्न बरें आसलें इरेस्पेक्टीव ऑफ द रिजल्ट. प्रयत्न बरें आसलें आनी तुज्या प्रयत्नाद्वारे आमचे जायते युवा जण भुरगीं हें कार्य पळयतात. आवाज स्वता खातीर उठोवंक तांकां एक प्रेरण राबतलें आनी नीज अर्थान अच्छे दिन येवचे म्हणसर आमी आवाज उठोवनूच रावतले. देखून तुका आमी सर बरें मागता. देव बरें. थँक्यू सर. Biri biri paus, biri biri paus, biri biri paus. देवाक हर एका वेळार हर एका जाग्यार हजर आसूंक जायना म्हणूनच ताणें आवय बापायक रचल्लें खंय. आमच्या आवय बापायचो त्याग सॅक्रिफीस महत्व कितलो म्हूण कळा जाय जाल्यार
आम्ही आवय बापय जाल्ल्या वेळार ते आमकां सारकें समजता खंय. आतां आमच्या मुखेल स्पर्धिकाक आवय लागीं माय लागीं थोडे विचार करूंक आसात, सवालां विचारूंक आसात. ते कितें सांगता ते आयकुया. स्वागत म्हणटा हांव ऍशल डिसोजा. म्हज्या कवितेचें नांव माय एक विचार करूं. कवितेचो बरयणार मनीस लॅन्सिनोरोना, बेल्लोर, बेंदूर, दुबय. माय तुजें तें हांवें विचार करूं. माय तुजें तें हांवें सवाल करूं. नवे युनिफॉर्म, वानो, बॅग, बुती तुवें घेतलें सर्व म्हाका. आसले सर्व पयशे व्याय केली तुवें. इस्कोलाक, बसाक, खर्चाक लागून म्हज्या. आसले सर्व पयशे व्याय केले तुवें. इस्कोलाक, बसाक, खर्चाक लागून म्हज्या. तरी म्हज्या पप्पाक वर्सभर एकच जिब्बो, पिनकार बानयन ना पांयांक वानू. तरी म्हज्या पप्पाक वर्सभर एकच जिब्बो, पिनकार बानयन ना पांयांक वानू. तो खाली पायांनी सोलून वेता बुकी उपवासान सदां मजदूर कामाक. तो खाली पायांनी सोलून वेता बुकी उपवासान सदां मजदूर कामाक. तोंडाक लायताय म्हाका बुती बांदताय दीस पुरतें. तोंडाक लायताय म्हाका बुती बांदताय दीस पुरतें. तरी तुजें आनी पप्पाचें जेवण एकच पावटी तें आसल्यार तें. तरी तुजें आनी पप्पाचें जेवण एकच पावटी तें आसल्यार तें. गामा जरी वळटात पप्पाच्या चिंदी वस्तुरांनी. गामा जरी वळटात पप्पाच्या चिंदी वस्तुरांनी. थोडे पावटी हांव देखतां दुका तेंबे तुज्या मुखा मळी. तरी पूण आजुनी हांवें पळयल्लें ना दुका जरी पप्पाच्या दोळ्यांनी. तरी पूण आजुनी हांवें पळयल्लें ना दुका जरी पप्पाच्या दोळ्यांनी. रक्तान भिजल्यात पप्पाचे धळी पुटून शिंदिल्ले पाय. रक्तान भिजल्यात पप्पाचे धळी पुटून शिंदिल्ले पाय. हें पळोवन तूंय गुपित्त आपणायतल्याक रडताय. हें पळोवन तूंय गुपित्त आपणायतल्याक रडताय. मोन ना म्हाका कर्ज करून बसार बसूंक. विबाड नाका पप्पाचे कश्टांचे पयशे ते हांवें सुखान सोलूंक. विबाड नाका पप्पाचे कश्टांचे पयशे ते हांवें सुखान सोलून. पप्पाच्या समेटांनी हांव इस्कोलाक वेतां सोलून. पप्पाच्या समेटांनी हांव इस्कोलाक वेतां सोलून. नाका नवी मुस्तेकी आसुल्यां सलतां नेसून. नाका नवी मुस्तेकी आसुल्यां सलतां नेसून. पाय वाटेनच वेतां सोलून मैला आनी मैला. पाय वाटेनच वेतां सोलून मैला आनी मैला. खांद्यार वावून म्हजें बुकां वजें हातांत बुती पोतें. खांद्यार वावून म्हजें बुकां वजें हातांत बुती पोतें. पाय वाटेनच हांव इस्कोलाक वेतां सोलून मैला आनी मैला. पाय वाटेनच हांव इस्कोलाक वेतां सोलून मैला आनी मैला. देव बरें करूं. ऍशल, बरयणार आनी उरोवणी करच्या पयलें म्हाका एक ल्हानशें वाचलें घडीत उडासा घेता. तुजे बरीत तसलो एकलो भुरगो म्हाका ब्रँडेड शूज जाय जे म्हणून आवय बापाय लागीं झगड्याक रावलो खंय इस्कलाक वचनासतना. अकरेक बार्गेनींग करन आवय बापायनी म्हळें तुवें नॉर्मल शूजच घालून वचचे, तितले कॉस्टली म्हारगायेचे शूज तुका दिवंक सादना म्हणून. बारीकंतीन तो भायसरलो आनी वाटेर येताना ताणें पळयलें एक पांय नातुल्लो भुरगो रस्त्या देगेर बसून भीक मागून आसलो खंय. आनी ताका समजलें हांव शुजां खातीर इतलो वेळ जगण नासलो, पांयस नातले मनीसी ह्या संवसारांत आसात म्हणून. आतां रयणार कितें म्हणटात पळय. टायटस सर. ऍशेल,
येस सर तुका कशी लागली कविता म्हाका बरी लागली आमकां कशें दिसलें म्हळ्यार तूं म्हळ्यार रियल तशेंच काही त्यात परिस्थितीन तेन्ना तेयकडना म्हणल्यार तितल्या सोबीतकान सांगली तुवें कविता थँक्यू सर बरी लागली सिंपल कविता पूण तुवें प्रस्तूत केल्ली रीत ताचें सादरपण आनी तुका कॉन्फिडन्स आसा बरें आनी ताच्या किसर एक बारीक वेरी प्लेजंट ओके तो तुजे कविता तुजी तितलीच प्लेजंट लागली ही कविता मस्त सिंपल आतांच्या परिस्थितीन आमचे मस्त जाण आमच्या मंगळूरच्या क्रिस्तांवच्या मध्ये अशें नात सडा जावन सगळे एका लेवलाक इल्ले बरे आतां जियेतात पूण इल्ल्या वर्सां पयलेली परिस्थिती आसलीच गजाल आनी ती ह्या कवितेच्या विशयान सगळें चड कांय उलयचें म्हणून ना बिकॉज कविताच उलयता व्हेरी क्लियर कश्टांचें म्हणून कांय ना पूण बरें लागलें काल म्हळ्यार तुवें ती प्रस्तूत केली रीत व्हेरी नायस देव बरें करूंक सर आशेल येस सर तुज्या पप्पाची परिस्थिती कितें म्हाका गोत्त ना तरी म्हाका विचारूंक जाय आज तुका तूं इस्कालाक वेता आसतना बसार वेताय या पप्पा सोडटा या कशें वे म्हाका धाडा सोडता हो डाडा स्कुटराचेर या काराचेर या बसाचेर स्कूटराचेर स्कुटराचेर सोडटा तूं आतां एखाद्या वेळा पप्पा लागीं तुज्या डाडा लागीं स्कूटर ना म्हूण चिंत्या तुजें घर राणीपुरांतल्यान तुजें इस्कल कितलें पयस आसा एक 3 वा 4 किलोमीटर पयस तूं आतां 4 किलोमीटर कांय व्हडली गजाल न्हय आमच्या भुरग्यापणांत ताचे चड आमी चलून येतले सकाळीं सांजेर आनी कांय थोडे फुडें दनपारांय आतां तुका पप्पा ना एक दीस घरा ना खंय पयस गेला तूं चलोवंक वेता हितूं या मम्मान तुका धाडिचें सोलून वेता ना जाल्यार मम्मा धाडीचे म्हणून तशें चलोवन वेता गेला तूं केदाळाय 4 किलोमीटर गेला हिंगी सोलोन मा तू ना वच नाही मग ना स्मार्ट कर वय म्हळ्यार हांवें कितें सांगूंक आशेता म्हळ्यार आज काल भुरग्यांक सोड भुरग्यांक आवय बापूय सोडिनात आमच्या भुरग्यापणान आमी फर्स्ट स्टँडर्ड आसतना चलोवनूच वचचे आसले चल इस्कालाक वेचें सोड तुजें लांकडां वोवंक जावं दी म्हळ्यार मिल्ला तो लांकडां हाडूंक जावं दी माथ्यार दोन कितलीं महिला आमी हाडचे आसले आमच्या 15 किलो म्हणजे माथ्यार सेकंड स्टँडर्ड आसा 15 किलो एक सादारण 4 किलोमीटर चलोवन हाडटले आमी लांकूड आता एक कॉमन डायलॉग हांवें पळयल्ले कश्ट म्हज्या भुरग्यांनी पळोवन जो म्हण तशें आसा देखून तीं भुरगीं म्हळ्यार तांकां जाय जाल्यार त्या एका तांचो कश्ट आनी ती दूख म्हणून न्हय ती एक तो एक अनुभव तो अनुभव जियोंक आयची पेरंट्स जावं दी आनी हेर कोणी जावं दी सोडिनात भुरग्यांक देखून मागीर कांय ल्हानशें घडीत जातना तांकां ती सुस्ती तांक वय ते त्रास जाता अनेक गजाली आसा मेलवी पण आतां आसची एक भुरगीं ह्या पेंटींतल्यान वचचे ताणें 4 किलोमीटर आतां म्हणल्यार रस्त्या देगेर वचचे इतल्या धाकट्या भुरग्यांक खंयच्याय बापायक धैर्य आसा रस्त्या देगेन धाडूंक ती एक गजाल आसा आनी आमी रस्त्या देगेंतल्यानच 8वेंतल्यान 10वे पर्यंत 11 किलोमीटर चलोवन येताल्या ताकोडेतान बिद्र्या वचून इस्कालाक आनी पाटी येताल्या तो टायमूच दुसरो कित्याक थंय बसांय चड नासली गाडयो चड नासल्यो आनी सगळीं भुरगीं चलताल्या आनी आमी चलताल्या आतां ही सगळीं भुरगीं रिक्षाचेर काराचेर स्कुटराचेर येताना एका भुरग्याक कोण चलोवन सोडटा परिस्थिती बदलल्या कोडयाळा अवस्था कशी म्हळ्यार गाडयांक आमच्या फोणकुल्याद्वारे रस्त्यार वचूंक जायनासतना ती प्लॅटफॉर्मार गाडयो येता तशें चलतल्यांक ना जागो तर ना जाला मेलवी कितें दुसरें सांगतालो नाही हांवें सांगलें तशें म्हळ्यार काळ बदलला खरो पप्पा लागीं डाडा लागीं स्कूटर आयलां खरें पूण एक दीस पप्पा हांवें सांगचें एक दीस अप्रूप खंय म्हणी स्कूटर नासल्या वेळार आमी चलोवंक वचूंक तयार आसा ना ती खरी गजाल आसा आमी म्हळ्यार आमकां तशेंच वागयलां तशेंच वाडयलां तशें जालां आमी तयार आसना एक दीस खंय वर्सांत एक दीस म्हणी तयार आसना आमकां तले धैर्य मेळना म्हळ्यार तें धैर्य येना आमचें अनुभव आमकां ना तो तसो जियेन अनुभव ना तशें म्हणचें हांवें पूण ताचें सदरपण म्हाका आनी की बरें करी येतालें मस्त स्लो जालें म्हणल्यार बरें भोगलें म्हाका थंय दूख आसलें खरें ह्या कवितेंत दूख आसलें एक पप्पाचे कश्ट तूं पळयताय हांगासर हे कवितेंत कश्ट पळयताय आनी पप्पाच्या मेटांनी ताच्या पावलांनी चलोवंक तुंय आशेताय म्हाका तितलें पूण गरज ना म्हूण सांगताय तूं आवय लागीं तुज्या पळय की न्ही ती बरें चिंतप आसा बरो एक मेसेज आसा एक भुरग्यांनी वाचीची जाल्ली चिंतीची जाल्ली गजाल ह्या कवितेंत आसा बरी विंचल्या कविता कविते म्हणटाक म्हळ्यार हांचो एक संदेश आसा खरो पूण व्हडलें बळ हे कवितेंत ना अशें म्हाका बगलें अदरवायज वंडरफूल
थँक्यू सर. बरें आशल. Biri biri paus, biri biri paus, biri biri paus. बरें तर वीक्षकांनो 3 एपिसोडांनी भुरग्यांच्या विभागान सेमीफायनल स्पर्धो चलयल्या उपरांत बेरी बेरी पावस सीझन 4 भुरग्यांच्या विभागांतल्या सेमीफायनलाचे फलितांश हांगासर म्हजे लागीं तयार आसा. 15 जण भुरगीं आसली, भोव अपुर्बायेन तांचें टॅलंट तांणी प्रदर्शन केल्लें आसा आनी 6 जण भुरग्यांक मात्र फायनलाक वचूंक अवकाश लाभता. आमी स्वस्थ रितीन कळोवचें हांगासर कोण जिखता या कोण जिखोंक शकना तें गरजेचें न्ही. तुमकां एक वेदी दिवची आमचें काम आनी ही एक सुरवात मात्र. देखून आमी पयल्यान पयलें सर्व 15 जण भुरग्यांक परबी पटयता आनी तांच्या वडिलांक तांकां तरबेती दिल्ल्या शिक्षकांक आमी देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तांकां असलो एक अवकाश करून दिला. आनी आतां ह्या 6 जाणांची नांवां हांव वाचून सांगतां. वेदी मुखार वेदीर तुमच्या मुखार तीं सादर जातात. फायनलाक गेल्ल्या 6 जाणांची नांवां अशीं आसात. तुमच्या मुखार सादर करता हांव बेरी बेरी पावस सीझन 4 हाच्या भुरग्यांच्या विभागांत फायनलाक पावल्या 6 जण भुरग्यांक आनी एक एपिसोड आसतलो हांकां फायनल रावंड आमी चलोवन व्हरता. पूण येदोळूच ತಿಳಿಸಿल्ल्या प्रमाणे सर्व 15 जणांक ह्या सेमीफायनलान भाग घेतिल्ल्या खातीर आमी आभारी जावन आसा. संवसार भोर आशिल्ल्या कोंकणी लोकांन दायजी वर्ल्डा मुखांत्र कविता ट्रस्टाच्या सहकारान तुमचें टॅलंट पळयलां आनी मुखल्या दिसांनी आनीकय वर्ते अवकाश तुमकां लाभतले. पूण ह्या 6 जण भुरग्यांक आमी आनीक अवकाश करून दिता फायनल हंतार. सो तुमचें बेस्ट कितें आसा तें तुमी मुखल्या हप्त्यांत फायनल स्पर्धांत दिवंक आसा आनी भुरग्यांच्या विभागांतले विजेत कोण हें तुमकां मुखल्या हप्त्यांत कळीत जातलें. ह्या रोचक रोमांचक अवस्वराक राखून रावा. परत मुखल्या हप्त्यान मेळया. पळयनूच रावा दायजी वर्ल्ड 24/7. नमस्कार. कालच्यो आयच्यो खंती दुखी मेळू तुका जिणेंत सदां समाधान रस. काळजा मोना भिजवूंक येता कवितेचो पावस. बिरी बिरी पावस, बिरी बिरी पावस, बिरी बिरी पावस. Biri Biri Paws Season 4